नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. हांव सुशांत कोरकर म्हजो सांगाती गौरांग प्रबोध मळकर्णीकर तुमचे मुखार घेवन येतात त्यो साश्टींतल्यो आज सारक्यो पयली सुरवातच आमी साश्टींतली करतात. कारण गौरांग काल चर्चिल इतलो तेंप दिल्लीक राविल्लो. दिल्लीक रावन काल आयलो, 2 दीस पयलीं आयला आनी येवची येवन ताणें जर स्टेटमेंट केलो जाल्यार आपलें मत तो म्हणटा सेक्युलर पार्टीक. सो आतां चर्चिलाक सगळें उपरती आयले काय कितें तें सांगपा येना, पूण चर्चिल म्हणटा आपणें केन्नाच सेक्युलर सोडून पार्टी सोडून केन्नाच कोणाक वोट मारली ना. आनीक हें जाल्लें आसा की चर्चिलाचे जे सामके पयलींचे समर्थक आशिल्ले ते आतां ओपनली काँग्रेसीचे कॅन्डिडेटा बरोबर भोंवपाक लागल्यात, तांचे प्रचार सुरू करपाक लागल्यात. सो चर्चिलाचो हो स्टँड आसा तो खरेंच तो सेक्युलर हाका वोट करपी काय सगळे आतां कार्यकर्ते त्या वटेच्यान गेल्यात. सो आपुणूय ह्या वटेच्यान रावन कितें फायदो ह्या भुमिकेंतल्यान आयिल्ली काय म्हणून ना. हाका चर्चिलाक एक म्हणल्यार ताणें सांगलें तें तागेलें आपल्यालें पर्सनल सांगलां की आपल्यालें, पूण ताका ऑप्शन ना तो स्टेटमेंट केले शिवाय. कित्याक तूं ताजेर आनी उलोवपाकच शकना. आतां एक कार्यकर्ते जे जॉयन जातात ते इंडिविज्युअलाचेर आपल्याला जॉयन जातात. आतां बाणावलेचो पंच जो ताजी बायली पंच आशिल्ली डेवीड आनी वेन्सिला ती जॉयन जाली आनी अशे खूब जाण थंय आनीक बाकीचे सरपंच माजी सरपंच आतां सद्या थंय चालूच आसा. एक्चुअली ते वतात हाजे बरोबर तुजे कॅप्टन वेन्झी बरोबर आनी ते सपोर्ट इंडिया अलायन्सा म्हणटात. एक सायडीच्यान थंय आप स्ट्रॉंग जावपाक लागल्या ही दुसरी, पूण चर्चिलाक थंय तो स्टेटमेंट केले शिवाय ऑप्शन नाशिल्लें. आनी सांगते भशेन चर्चिल हरशीं तसो पळोवपाक गेले जाल्यार लोकसभे टायमार तो सदांच काँग्रेसी बरोबर आसा. एकदां म्हणटा तो आपूण रावलो आनी दोनदां, एकदां जेन्ना तो जिखून आयलो तेन्ना आनी नंतर तो इंडिपेंडंट तृणमुलाचेर राविल्लो तेन्ना. पूण ताका ऑप्शन ना तो स्टेटमेंट केले शिवाय. आनीक पळयलें तुवें की काल मिकीनय हें केलां की BJPक सरकाराक उडोवपाक जाय कारण तो भ्रश्टाचारी आनी ताका लागून आपूण इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता. म्हणजे हो आनीक म्हणल्यार मिकीन केलो हो म्हाका सगळ्याक व्हडलो जोक आसतलो. कारण मिकी सगळ्याकाय जर पर्रीकाराचो पयलो सरकार आयलो तातूंत जर कोणें ताका हें दिल्लो कितले आमचो सपोर्ट दिल्लो जाल्यार तो मिकी जेन्ना बाणावले आमच्या UGDPचे जिखून आयिल्लो तेन्ना सरकार जर BJPचो सरकार जर कोणें सुरवातेक पयली सुरवात स्थापन केल्या तर तातूंत आशिल्लो मिकी जाल्यार मागीर मिकी ताजे कडेन सामको हे घट जावन मंत्री जालो हे जालो आनी मिकीक आतां इतले तेंपान ही उपरती कित्याक जाला ते पळयल्यार. कारण तूं सांगतें एकदम सारकें. मिकीन केलो तो जोकूच म्हूण तातूंत भितर आनी एक जोक केलो मिकीन. तो जोक म्हणजे कितें 2014 म्हणपालो आमी चिंतलें की UPA गव्हर्मेंटाक उडोवया आनी हांगा एक हें करया आनी आपणें म्हणपालो व्हडली मिटींग केली म्हणपालो नुवें. पूण पयशे पसून वाटले पयशे वाटले खबर ना म्हाका. पूण ताजो तो जोक म्हणल्यार कितें नुवें हरशीं BJPक 2000 मत पडटालीं आनी मिकीन व्हडली जमात करून आनी 500 मत एक्स्ट्रा पडली आनी ताजे वयर कांयच जालें ना. म्हणजे मिकी आनी आतां जालें कितें मिकी सद्याक खंय आसा तो ताकाच खबर ना. सो आतां मातसो लायमलायटाक येवपाक लागून तो आतां एक स्टेटमेंट दवरता की आपूण आनी हांगा दोगांयक ऑप्शन ना की हो स्टेटमेंट केले शिवाय तुमी हातूंत उरतले म्हणून. कारण ना एक म्हणटा ते सद्याक जर सामको हाजेर लोकांच्या रागाचो फायर जर कोणाक जाता जाल्यार तो आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आमगेलो कुट्टरीचो आमदार तो पयर BJPच्या हाजेर कोण ते आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर चडलो म्हणून. आनी काल ते तांचे जे हे आसा पळय NDAचे हे आसा तातूंत भितर हात दोन सामको वयर काडला. ताका पर्याय नाशिल्लो ताका येवपाक जाय पर्याय ना. ह्या वडच्यान कुट्टरेक सद्याक हाजेर आमच्या रेजिनाल्डाचेर अशी टिका जाता की रेजिनाल्डाक अशें दिसपाक जाय मनांतल्यान की खंयचे झक मारल्याने आपणे BJPक सपोर्ट केले अशें दिसपाक की परिस्थिती सद्याक निर्माण. हे कोण म्हणटात सामके घट कार्यकर्ते आसता म्हणटात आनी सामके ओपनली म्हणटात आनी व्हिडिओ घालतात. बरोबर. ताका टिका जाता कशें आसा कुडतरी हो BJPचो काय मतदारसंघ न्ही आनी थंय मेजॉरिटी आसा ती क्रिश्चनां भितर आसा. ताजी थोडोसो पार्ट जो हावजींग बोर्डाचो आसा तो आमचो कुडतरेन गेला. सो रेजिनाल्डाक आतां लोक अशें हें करपाक लागले की रेजिनाल्ड पळयलें जाल्यार रेजिनाल्ड खंय आपूण जावन वचना कळ्ळें तुका प्रचार करपाक. आतां लास्ट नाइलाजार म्हणटा तशें ताका तें ऑप्शन ना कारण महामंडळ ताका दिल्लें आसा आनी तूं एकदां सपोर्ट डिक्लेअर केला. सो तो BJP जेन्ना येता थंय तेन्ना तो तांचे बरोबर दिसता त्या प्लॅटफॉर्माचेर दिसता. पूण एक पळयला रेजिनाल्डान ह्या दिसाक एकय टीव्हीचेर जशें रेजिनाल्ड सामको वोकल
पूण ह्या अशें BJPचे ह्या एकय टीव्हीचेर रेजिनाल्ड कोणें स्टेटमेंट केल्लो किंवा कितें दिल्लो दिसना. हांवें ताका फोन केल्लो, म्हाका दिसता तुवें केल्लो पूण तो फोन नाका आज नाका फाल्यां आतां मातसो बिजी आसा हें आसा तें करून थंय तो टायम मारून व्हरता. गौरव आनी एक दुसरी कितें जाण तूं बाबाशानय एक्टीव जाला. एक तेंपार बाबाशान म्हणटा तो सामको BJPक आमच्या काँग्रेसीक सोडून BJPक गेलो आनी सगळे बाबाशान एक्टीव जाला, त्या वटेच्यान मिकी एक्टीव जाला. हे हाजें कारण कितें? तांकां दिसपाक लागलें की आतां ते लोटले सीट ओपन जाला, बाणावले एक सीट ओपन जाला, ही संदी घेवपा खातीर होच चान्स आमी सामके इंडिया अलायन्सा बरोबर. बाणावले सीट ओपन जालें ना, बाणावले सीट ओपन जालें ना म्हणल्यार चर्चील रावचो ना, चर्चील रावपाना तरी थंय नुव्या ओपन जाल्लें आसा. नुव्या ओपन जाल्लें आसा. बाबाशान डायरेक्ट काँग्रेसीक एंट्री करपाची अशें म्हणून जाल्लें बी बाबा. इंडिया अलायन्सा पार्टनरान तांकां याद करून दिली काँग्रेसीच्या हांगा की बाबा तुमी एक हें घेतिल्लें की जे डिफॉल्टर आसात तांकां आमी घेवपा ना. सो मागीर फाटल्या दारांतल्यान अशें जालें की बाबाशानाले बायलेक ती जी हें आसा तेजी बायल तिका एंट्री दिली आनी बाबाशान ओपन सारको फुल्ली म्हणजे काँग्रेस म्हणून हें आसा कित्याक तो पडलो तेन्ना ताका कळ्ळें म्हणजे तो आतां ऑप्शन ना म्हणजे थंय जाल्यार थंय तातूंत हें करून घालया आनी एक दाखोवया परतो. हे जर सगळे जर पळयलें आतांचें सिच्युएशन पळयलें, काल आमचो प्रभाकर तिमले जशें म्हणलां नुवें, बाणावली, वेळ्ळी आनी कुट्टरी हे 4 मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीक कमीत कमी 30,000 तरी लीड मेळची ना? डेफिनेटली मेळटली. फाटली जर इलेक्शनाक पयली जाल्यार 3 मतदारसंघाक 32-33 हजार सुमार लीड मेळिल्ली आसा. फक्त नुवें, तुगेले वेळ्ळी आनी बाणावली हांगा 10,000 प्लस मेळिल्ली आसा. ह्या फावटी बरोबर आशिल्ल्यान आनी वाडपाक जाय. हांव वाडटलें म्हणना, वाडपाक जाय, पूण हें सगळें डिपेंड आसा जशें लोक वोटिंगा येतले आनी वोटिंगाची पर्संटेज जातली. लोकांक कशें भायर काडटले तो भायर काडटले न्ही, लोक येतले काय ना हें पयलीं मेन इम्पॉर्टंट आसा. आनीक जितली आतां वेगवेगळे फॅक्टर आसात, गरमी आसा, सो लोक येतले काय ना हाजे वयल्यान पिक्चर जर क्लियर जातलें जाल्यार तुका 7 तारखे नंतर 5 पिक्चर साश्टीक हे राजकारणांतलें राजकारण चालू आसा आनी त्या वटच्यान कुडचड्यार आनी सावड्ड्या ते वेगळेंच राजकारण चालू आसा. थंय सद्याक कुडचड्याचेर काल सदानंद तानवडे आयिल्लो आनी ताज्या पयलीं एका TV चॅनलान, प्रायवेट TV आनी आमच्या फेसबूक चॅनलान एक हे घेतिल्लो इंटरव्यू घेतिल्लो. तो घेतिल्लो आमचो निलेश काब्राल आनीक रोहन गांवस देसाय. रोहन गांवस आनी निलेश काब्राल म्हणजे तुका खबर आसा की ते 2 समांतर थंय सद्याक लिडरशीप चालू आसा BJP भितरच. आनी तातूंत भितर निलेश काब्रालान एक हें केलें की पयलीं हाजें आमच्या रोहनान सांगलें की आमी सगळे एकठांय घेवन आमचे आमचे भाजप युवा मोर्चा घेवन आमी सगळ्याक एकठांय घेवन काम करतात. अशें तरेन हाणें दिलें. दुसरो निलेश काब्रालाचो स्टेटमेंट आशिल्लो की कोण तो हो आमचो रोहन देसाय ताका आनीक ताजे फुडें वचून तो हे की ताका पयलीं आपूण वयर काडटलो, आतां CM काडटा म्हणून. सो एक हातूंतल्यान एक गरबीत असो अर्थ की निलेश काब्राल आनी इनडायरेक्टली CMाचेर बाण मारता. आतां तो खंय बाण मारपा जाय तें तोच सारकें सांगतलो. पूण कशें आसा, तूं सांग तशें तूं सदां म्हणटालो की कुडचड्यार दुफळी आहा BJP आसा खरी. रोहनाचो ग्रूप दिसान दीस स्ट्रॉंग जाता. यूथ आसात. आतां ताका भितर महिलाचो सहभाग करून घेवपाक जाय, कारण दॅट इज दी स्ट्रॉंग पॉयंट ऑफ BJP. महिला जो फोर्स आसा तो BJPचो स्ट्रॉंग पॉयंट. आनी एक महिला आसा म्हळ्यार तुजे बरोबर एक कुटुंब आसता अशें आमी आमची तरी हातूंत पळयतात, कारण ती कुटुंब मॅनेज करता सगळी महिला आसता. सो रोहनाची ताकद दिसान दीस वाडटा आनी ताका थंय पर्याय म्हणून आतां पळोवपाक लागल्यात. लोक उलयतात. आतां कालच हांव जेन्ना चर्चिलाल इंटरव्यू घेतालो तेन्ना थंय एक सावड्डेचो हें आयिल्लो. सो तो उलयतना ताणें सांगलें कुडचडेचो बरो प्लेयर आयिल्लो. सो ताणें उलयतना सांगलें, प्लेयर म्हणजे खेळगडो. तो आयिल्लो की तागे पर्सनल काम आसलें. तो म्हणपालो ना, आतां काब्रालाक म्हणपालो चॅलेंज जाल्यार BJP भितरल्यानूच, आनी रोहन देसाय म्हणपालो मुखार येता. आनी मेन म्हणपालो आमचे जे यूथ आसात ते रोहना फाटल्यान मोठ्या प्रमाणांत. सो जे तुका भितर काब्रालाचो आनी एक स्टेटमेंट आसा ते इंटरव्यूआक हांवें आयकले ते प्रमाणे तो म्हणटा रोहन कुडचड्याचेर काम खंय करता, तो दिसता खंय कुडचड्याचेर, आपल्याक काय दिश्टी पडना म्हणटा.
आनीक जर रोहन करताय आसत म्हणटा एक वजा म्हणटा रोहन बरोबर गो म्हणटा पूण रोहन केलें जाल्यार म्हणटा एखादी सावथ गोवा आनी खंय केलें आसतलें कुडचड्या काय आपण पळयला अशें तरेन स्टेटमेंट आहे. आतां पयलीं ह्या हाका जर हांव जर सांगू कित्याक आज हांव थंयच्यान गेल्लो कुडचड्यार काम कितें जाता तें पयलीं पळोवपा जाय. कुडचड्यार काम कितें चल्लां तेंच कळना. कळ्ळें तुका पायपलायन घालतात पूण पायपलायनी उदक खंय वतलें तें ना, प्लांट ना, पायपलायन घाल्या असली परिस्थिती ते कुडचड्यार जाल्ली आसा. आनी त्या रस्त्याची तर चाळण जाल्ली आसा आनी ताका लागून बेजार जाता आनी बेजार जातात. आनी तुका ते म्हणजे अशें खंयच्यान काडपाची तुगे जीव तो वाचोवन ते दुसरे कडेन मातशें म्हाका वचपा आशिल्लें सावड हांव एक्चुअली सावड्डे वचपा आशिल्लो पूण हांगच्यान वता म्हणल्यार म्हाका सांग नाका जालें बाबा हें कितें आयलें काय म्हणून हांगा अशी परिस्थिती. थंय सावड्डे म्हणलें पण म्हणटा तुका सावड्डे आनी एक वेगळेच नवे तयार जाला की थंय सावड्डे हो नाही म्हणल्यार बीजेपीचो डॉमिनेटेड जे आमचो मतदारसंघ बालेकिल्लो आनी थंय म्हणजे अशें 10,000 सकल थंय केन्नाच लीड कमी जावं ना जे आमच्या काँग्रेसी आमचे बीजेपीची. पूण आतां थंय की फेब्रुवारीक तुका याद आसतली आमचो विनय तेंडुलकर जो तांच्या सावथ गोवाचो तांकां एक कित्याक तर इन्चार्ज केला आनी ताणें हें केल्लें पार्टीक जे नवे जे घेवपाचे भितर इंडक्शनाचे ताका इन्चार्ज केलो विदावट टिकेट. हय ना तर इंडक्शनाचे टिकेटीचे म्हणटा आतां ऑलरेडी दिली आमचे 8 टिकेट खंयचे. सो थंय 29 फेब्रुवारीक हो मे म्हयनो चलता दिपक पाऊसकर आनी ताजे सांगाती भितर येवपाचे आशिल्ले भाजपाक. आनीक तेन्नाच आनीक मागीर तो आमचो बालाजी गांवस येता म्हूण बोवाळ जाल्यार बालाजीन तेन्ना हें केलो की आपूण येता म्हूण कोणें सांगलें तुमकां अशें तरेन ताणें हें केलो. आनी दिपक आनी विनय तेंडुलकर म्हणटालो दिपक जालें दिपक आतां फाल्यां देखून परा जॉयन जाता. ही 29 तारखेची गजाल. आज मेची 1 तारीख अजून दिपक भितर सरना म्हळ्यार मदीं एक 4 दीस थरले की अमके दिसा जाता तमके दिसा जाता तमके दिसा. सो आतां एक थंयच्या लोकां भितर हें आसा की गणेश गांवकार जो थंयचो आमदार आसा ताणें प्रेशर हाडिल्ल्यान आमचो दिपक पाऊसकाराक भितर घेनात. पूण एक हातूंतल्यान एक हें जावपाक शकता की दिपक पाऊसकार नाही म्हणल्यार दिपक पाऊसकारा कडेन स्वताची 4 ते 5 हजार वोटां आहात आनी ती कशी दिपकान सांगता थंय मारपाची. कारण लास्ट टायम दिपकान त्या लोकांक सांगिल्लें काँग्रेसीक मारा म्हणून आनी काँग्रेसीचे थंय 4,000 वाडिल्ली. 4 जल्माक केन्नाचे 100 आमचे 500 वयर वचना थंय 4,000 मतां घेतिल्ली काँग्रेसीन. जर लोकसभेक न्ही सावड्डे हांव लोकसभेचे सांगता लोकसभेक आतां तिनी लोकसभेचे पयले 2009, 14 आनी 17 19 सॉरी. सो तांकां 2009 तशी मतां पडल्यात. ती कित्याक लागून सार्दीन जेन्ना राविल्ली पळय तेन्ना मतां वाडटात. सो सार्दिनाल थंय मातसो वावर आशिल्लो. एक खेपे उमेदवार 9 आसा पूण आमी म्हणटाले पळय सदांच की सावड्डे मतदारसंघ आतां सामके फाटली हय. सो आज हांव मुद्दम सावड्डे मतदारसंघाची भोंवडी केली आनी थंय लोकांक मेळोन उलयले खूब जाणां कडेन आनी दोनी हाजे. पूण कशें आसता सावड्डे मतदारसंघाक थंय अंडर करंट आसा. लोक उलोवपाक भितात आनीक मायनींग लागून लोक सामके बेजार आसात. दुसरो पॉयंट आसा जो सावड्डे पंचायत एरिया भितर 30 ह्या जाग्यार हांगा रेंव काडप खूब प्रमाणान जातालें आनी आतां तांचो मायनिंगा नंतर ताजेर चलतालें आनी आतां तांचो धंदो बंद आसा. सो तो एक राग आसा पूण उलोवपाक शकनात, तोंड उगडपाक शकनात, मुखार येवपाक शकनात. कळ्ळें तुका. आतां तुवें म्हणटा तशें दिपक पाऊसकार आले ऑलमोस्ट फायनल जालें हें ताणीच सांगिल्लें बीजेपीनच सांगिल्लें आनी विनय तेंडुलकर सांगिल्लें आनी दिपक वचपाचो आशिल्लो. पूण गणेश गांवकारान तूं सांगता तशें फाटल्यांतल्यान हें राजकारण घुवलें आनी थंयची कांय पंचाक आनी कांय लिडराक ताणें हें केलें आनी वयर धाडलें की तो नाका आमी आसात. आतां दिपक पाऊसकाराक लास्ट इलेक्शनाक तो जेन्ना राविल्लो मतदारसंघ तेन्ना 6,500 सुमार मतां पडिल्लीं. गणेश गांवकाराचो सावड्ड्यां भितर तितलो आतां प्रभाव कमी जायत आसा. इवन थंय सगळ्याक व्हडली पंचायत म्हणजे सावड्डे पंचायत आनी थंय तांची मंडळाचे आनी हाजे भितर दुफळे आसा अशें म्हणून आतां लोक उलोवपाक लागले. ओपन उलयतात की तांचे भितर तें बरें ना. विलास देसाय तांचे तो ग्रूप आसा गणेशा कित्याक तो मातसो वेगळे तरेन हें करता लोकांक तितलें हें करना एंटरटेन करना. दुसरे बरोबर जे दिपक पाऊसकाराक सोडून गेल्ले जे लिडर आशिल्ले तेय दिपक पाऊसकारा बरोबर जॉईन जाले. म्हणजे तुका तो भलो आनी तेगेलो तो भाव हे सगळे परते ताजे बरोबर आतां भोंवतान दिश्टी पडपाक लागल्यात. कुळे एरियाक कांयशे कार्यकर्ते गेल्ले तेय भोंवतान दिश्टी पडपाक लागल्यात
आनी आतां दिपक पावसकारालीक म्हणल्यार मतांय वाडल्यात आनी लोकांचो राग हय काही जाणांक म्हणजे आमदारान खंय प्रॉमिसी केल्ल्यो की तुमकां जॉब दिता येता तेय जॉब जालना म्हणटी तेय बेजारल्यात जे पंच सो तूं म्हणटा तशें की दिपक पावसकाराक जर तागेलें हें केलें ना कितें तागेलें जो मान दिवपाक जाय दिलना जाल्यार भाजपाक मार पडपाक शकता. हय आतां भितरल्यान मेळिल्ली खबर अशी की दिपक पावसकाराली एंट्री करपाक लागून जेन्ना ताजे आवय एक्सपायर्ड जाली ते दीस तानावडे आनी हे गेल्ले दिसता ते दीस कळसय काय 2 दीस पयलीं कितें कळसय मिटींग आशिल्ली थंय ताका जॉयनींग म्हणा पयलें पूण ताणें क्लियरली थंय जॉयन जावपाक न्हयकार दिलो. ताणें पार्टी मुखार 2 ऑप्शन दिल्यात अशें आयकूं येता सुत्रां कडल्यान. एक म्हणजे आमी आपल्या भुरग्यांक घेवन डायरेक्ट पणजी जॉयन जाता ना जाल्यार सावड्डे आमचो वेगळो प्रोग्राम करया थंय आपूण तुमी येयात CM येयात आपूण जॉयन जाता हें ऑप्शन दिलां. पूण आनीक हातूंत भितर तूं म्हणटा तशें टिकेट दिवपाची प्रॉमीस बिमीस कांय ना जाल्यार बसून एक हाका दिपक पावसकार येवप म्हणल्यार गणेश गांवकाराक तसो मातसो हे भंय आहा. भंय आसा. फाटलें आमी आनी एक तुका सांगपा बेश्टी याद करता फाटल्या दिसाक आमी हें म्हणिल्लें की जना भंडारी जॉयन जाता म्हणून बोवाळ जालो ताणें तशें तुका तुजे कडेन अनऑफिशियली कन्फर्म केल्लें कळ्ळें न्ही तुका पूण थंय कितें जालें थंयच्याय लिडरां मातशें हें जालें आनी ताणें ताका ब्लॉक केलो तसो हांगा दिपकाक ब्लॉक केल्लो आसा सद्या. म्हणजे दिपक जॉयन जालो जाल्यार फुडली टिकेट ताका वचत काय हो भंय आसा कळ्ळें तुका. म्हणजे सावड्डे मतदारसंघाक जी आमी सांगताले जेन्ना ग्रावंड लेवलार हांव भोंवलो तेन्ना कळ्ळें की ही परिस्थिती ना. आनी हांवूय भोंवता थंय आनी मेन म्हणटा तें लोकां मदीं मायनींग सुरू जालें ना हाजो सामको भयंकर राग आसा आनी सामको तो BJPचेर आसा. बरोबर आनी जरी तांकां कॅप्टन विर्याचो नौको आसलो जाल्यार ते म्हणटात एकदां शिकोवपाक जाय मातशें दाखोवया आमगेलें कितें म्हणजे कशें आसा तुजी प्रभुत्व ताजेर दाखोवपाक जाय ते मतदारसंघाचेर आसा आपल्याला पकड आसा हें दाखोवपाक लागून जो पर्यंत दिपक पावसकाराली एंट्री जायना तो पर्यंत BJPक थंय धोका आसा क्लियर. सो आमी म्हणटाले की अशेंच की BJPन कितलेंय म्हणूं दक्षिण गोंयाक 50,000 60,000 तशी ना सिच्युएशन अशें आमी ह्या प्रोग्रामांतल्यान सतत मानत आयल्यात आनी तें आतां खरें जावपाक लागलां. जेन्ना जर आमी खंयच्या हातूंत कितले संभाव्य लीड मेळपाक शकता हे जर काडले जाल्यार एक साश्टीक काँग्रेसीन एक 60 ते 65,000 जर लीड घेतली जाल्यार BJPक ती बरीच म्हारग पडपाक शकता. ती दुसरे कडेन भरून काडप BJPक शक्ती जावचना ना शक्ती जातलो जाल्यार आमच्या सावड्डे मडकय हे सारके हांगा 15,000 लीड घेवपाक जाय अशी परिस्थिती पूण तशी परिस्थिती सद्याक दिश्टी पडना. सो अजुनूय म्हणटा ते कितें ते आमचे BJPचे थोडे लिडराक आमी म्हणटा पळय दुरून दोंगर साजरे म्हणटा पळय तशें तांकां एखादी दिसता अशें आसता ते पणजे बसून एखादी हांगा सावड्डी इतली मेळटली ते काणकोण इतली मेळटली पूण जेन्ना आमी रस्त्यार भोंवतात तेन्ना कळटा की तशें सिच्युएशन ना. सो अजुनूय आनी सावड्डेची लीड म्हणटा ती एक वेळ विनींग मार्जिनी जावपाक शकता म्हणजे काँग्रेसीची जी मत पडटा ती काँग्रेसीची विनींग मार्जिनी जावपाक शकता. सो ह्या ताजेर आमी चर्चा थांबयतात. एकच हें की आतां सामकें पिक्चर क्लियर जाल्लें आसा. जो कोण येतलो तो 5 ते 10 हजाराचे वयर आघाडी घेवन कसोच येवपाक शकना अशे तरेचे दोनूय वटच्यान सामकें अटीतटीचें अशें सिच्युएशन आसा. सो ह्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या जे पळयपी आहा ताका एकच आव्हान करतात आनी हाजे पयलीं केलां तुमी सगळ्यांनी भायर येवन मतदान करात आनी मतदान करता आसतना एक गजाल लक्षात दवरात जो गोंयचे प्रश्न सारके लोकसभेक मांडटलो जो गोंयचे हित लक्षात देवन काम करतलो असल्याच उमेदवाराक तुमी मत दियात इतलेंच म्हणटात आनी तुमकां सगळ्याक म्हणटात देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV.